gang rape has been registered in Goa. How do you see this throughout? A very bad, shocking game. Burgyak, and she was not mentally sound also. That is what I heard. And as कोण भुरग्याचे जेन्ना परिस्थितीचेर तूं तेजो एडवांटेज घेता, इट इज बॅड. आनी कडी सारकी तेजी कारवाई जावपाकूच जाय. दे शूड गेट द स्ट्रिक्ट सारके वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द लॉ, कायद्या प्रमाणे तेजेर तांकां दे हॅव टू फेस द लॉ. आनी डेफिनेटली आय थिंक सो डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली सी दॅट दे आर नॉट स्कॉट फ्री. Is it taking women still for granted? दॅट आय कॅन ग्रांटेड म्हणपाक येना. नरेश जायत कडेन कितें जाता, सगल्यांकूय एवरी वन कॅनॉट ब्लेम पुलीस. आय एम नॉट इन देअर फेवर, बट कितें जाता, जाल ते वस्त जाल न्हू. काल आतां बरें कालचें वी हॅव टू ब्लेम द डिपार्टमेंट. कित्याक तेम तरी समज तरी थिंगा ते बीच बॅड्स ओ कितें तरी तेंक दर्या घालपाक तेन्ना हो भुरगो तेंचे कडेन इंचारपाक पावना आहलो, टुरिजमान इंचारपाक पावना आहलो. So this type of things we can definitely blame the officials, definitely blame the government. सगळे कडेन जाले आनी आमी सरकाराक बेश्टें ब्लेम करतलो हांव तें म्हणा. बट खरें ब्लेम करपाक थिंग ब्लेम करपाकूच जायना, थिंग ब्लेम करपा नाका. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी बॅड. हें जावपाक येना. गोंया आमगे माणकुलें गोंय, आमी गोंयकार म्हणून घरात खंय वयता थिंग सांगता आमकां वी आर प्रावड गोवन्स म्हूण. सो जेन्ना अशें करून जाता आमकां दूख जाता. आनी जेन्ना चड जाता तेन्ना आमदार म्हणून वी आर रिप्रेझेंटींग गोवा ऑल्सो. सो इट इज व्हेरी सॅड. आनीक हें मुखार जावचें न्हू.